मंगळारा सकाळी सुपतळी मोल्या वाठाराक गव्या रेड्याचो गाडयेक धपको बसलो। या धपक्यात गवो रेडो जखमी जालो। या घडणुके राना खात्याच्या अधिकाऱ्याक माहिती मेळ्ळे उपरांत तांणी घडणूक थळार वचून ताची तपासणी केली। उपरांत रानटी जनावरांच्या दोतोराक हाडून ताचेर उपचार केले। सुपतळी मोले हांगा ज्या जाग्यार राती फातोडे सुमार एक गवो रेडो रस्तो क्रॉस करतना ताका कोणाची तरी गाडी लागली आनी गाडी हांगा गेल्ली आसा। पूण गवो रेडो जो आसा तो हांगा सायडीन रस्त्या कुशीन पडलेलो आसा। पूण गवो रेडो जिता आसा, तेजी कमराक मार लागलेलो आसा आनी तो वचपाचो प्रयत्न करता, पूण तो हालता तेच्या उबी रावपाक जालना, पूण जायना। आतां ह्या संदर्भात हांगा संबंधीत जे खात्याचे कर्मचारी आसा ते हांगा पावलेले आसा। तेणी हांगा ताका सगळे ट्रिटमेंटा खातीर डॉक्टराक आपयला आनी जो RFO आसा रवी शिरोडकर तोय बी हांगा आसा आनी हो जो गवो रेडो आसा तेजी तपासणी करतले डॉक्टर आनी तेजे नंतर तेजी ट्रिटमेंट करून ताका परत रानांत सोडटले। तो सगळे फक्त तेजी कमराक फाटल्याच्यान मार लागलेलो आसा अशी कळटा, कारण तो उठपाक सोदता तेन्ना परत बसता आनी जायना जे कमराचेर उठपाक आनी बरोच गाडयेचो बरोच धपको मारलो। पूण ती गाडी हांगच्यान गाडी गेल्ली आसा पळोवन म्हणजे टीव्ही खातीर फळासकडे एकनाथ केळेकर।